नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक SEZ स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आणि 5 येवपाचे आसा अशें क्लाउड आल्वारीस हांच्यांनी उलयतना आमकां सांगले. आता हे खंय येतले, कशा रितीन येतले हे सगळे गव्हर्नमेंटान समजा येवपाचे आसा जाल्यार गव्हर्नमेंटान फुडें हाडपूय गरजेचें आसा. तमनार प्रोजेक्ट आमकां सगळ्यांक खबर आसा. तमनार प्रोजेक्ट जो पावर लायन गोंयांत येता 400 kVचे जे आमकां गरज तांच्यांनी सांगली आनी ती येवपाची आसा आमच्या गोंया खातीर 400 kVची. प्लस एडिशनल आतां 200 kV जाय म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे कळीत केल्ले आसा आनी हाजे रिजन म्हळ्यार 5 SEZ स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आमच्या गोंयांत येवपाचे आसा अशें सांगला. हे आमकां क्लाउड आल्वारीस हांच्यांनी उलयतना सांगले. We were inspecting the files for the Tamnar project in the electricity department just 2 days ago. The electricity department has asked for additional 220 kV to be installed on the 400 kV line that is coming, and the reasons given are 5 SEZs in different locations of Goa. Now, SEZs were cancelled in 2008. 15 of them were cancelled. Mr. Digambar Kamath said, we are burying SEZ policy. Today, the Department of Electricity is preparing the ground for 5 SEZs in different parts. It's in the file. It's in the file. We have asked for RTI inspection. We have got getting the copies. But this is the extent. Goans don't know. They are like innocent people. आता स्पेशल इकॉनॉमिक झोन SEZ हाजे बद्दल जर उलयत जाल्यार काय पेपर्स आमी काल आर्टिकल काय पळयताले आनी तातूंत द इकॉनॉमिक टायम्स 2008 जानेवारी 1 जानेवारी 2008 हो जर पळयत जाल्यार ताजो एक आर्टिकल आसा तो तुमकां आमच्या स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटा. तातूंत चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत ऑन मंडे डिसायडेड टू कॅन्सल द नोटिफिकेशन टू ऑल द अप्रूव्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन इन द स्टेट. हे तांचे एक वाक्य दिश्टी पडटा हांगासर. आता 2008 जर जे सगळे जे इकॉनॉमिक झोन स्पेशल इकॉनॉमिक झोन जे आशिल्ले ते स्क्रॅप केल्ले जाल्यार परत एकदा हे स्पेशल इकॉनॉमिक झोन SEZ परत हाडपाचें कारण कितें आसा आनी ते खंय हाडटा कशा रितीचे आसा हे सुद्दां गोंयकारांक कळप भरपूर गरजेचें आसा. तातूंत आनी एक लायन जर पळयत जाल्यार जे तेन्नाचे मुखेलमंत्री दिगंबर कामत हांकां तांच्यांनी कोट केला बाय द इकॉनॉमिक टायम्स. तातूंत म्हणटा की वी आर स्क्रॅपिंग द SEZ प्रोजेक्ट इन गोवा and have asked central government to denotify the approved economic zones. हे दिगंबर कामत हांचे म्हणणे आशिल्ले तेन्ना. However, the large scale protests forced the state government to set up an independent agency task force regional plan 2021 to review the viability of SEZs in the state. हो सुद्धा त्या टायमार एक स्टेटमेंट आशिल्लो. हे कित्याक आतां वाचून दाखयता कारण एका टायमार गोंयच्या कितल्याशाच लोकांनी हे SEZाक अपोज केल्ले ताचे वेगवेगळे रिजन्स आशिल्ले बिकॉज त्या तरेचे जे स्किल जाय आशिल्ले ते गोंयांत नाशिल्ले आनी ते गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक फेल जातले आशिल्ले किंवा लँड जी आशिल्ली लँड स्कॅम आशिल्ले तातूंत ताज्या खातीरूय खुबशे अशे रिजन्स आशिल्ले आनी त्या खातीर हे डिनोटिफाय केल्ले किंवा स्क्रॅप केल्ले तेन्नाच्या गव्हर्मेंटान. एक जो आरोप जातालो तो म्हळ्यार लोकल विलेजर्स alleging misappropriate in the land sale to real estate measures for setting up malls in the state. अशा तरेचे आरोप त्या टायमार जाताले हे SEZ खातीर. आनी आयज जेन्ना परत एकदा क्लाउड आल्वारीस हांच्यांनी म्हळें की SEZ खातीर आनीक 200 kVचो जो सप्लाय आसा तो जाय पडटलो किंवा 200 kV आनीक जाय पडटले गोंया खातीर बिकॉज ऑफ 5 SEZ जाल्यार हो आरोप बरोच गंभीर आसा आनी हे जर जावपाचें आसा जाल्यार गव्हर्मेंटान क्लियर जावप भरपूर गरजेचें आसा. एक मजेची गजाल तुमकां सांगता तातूंत ह्याच आर्टिकलान जेन्ना आमी हो आर्टिकल पळयता इकॉनॉमिक टायम 2008चो तेन्ना एक तांच्यांनी एक लायन आसा ती म्हळ्यार ऑपोजिशन BJP इन गोवा एक्सप्रेस एंटी SEZ व्ह्यूज इन द स्टेट. हे 2008तली गजाल आसा. उपरांत आनी एक आर्टिकल जो तो तुमच्या मुखार आमी दवरपाक सोदता. द टायम्स ऑफ इंडिया 2024 ह्या वर्साचो जुलयातलो तातूंत एक आर्टिकल तांच्यांनी हाडला SEZ लँड स्कॅम प्रोब स्टील इनकम्प्लीट आफ्टर 10 years. ताजे उपरांत जो प्रोब जालो ऑन दीस SEZ की लँड स्कॅम आशिल्ले ताजेर सो ते अजून पर्यंत इनकम्प्लीट आसा अशें म्हणणें आसा. अँड इवन आफ्टर इन्व्हेस्टिगेटिंग द केस रिलेटिंग टू द कंट्रोवर्शियल अलॉटमेंट ऑफ लँड फॉर स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स SEZ for more than a decade, the anti-corruption branch ACB
of the Directorate of Vigilance has still been unable to complete the investigation. हे ह्या वर्साचो आर्टिकल आसा बाय टायम्स ऑफ इंडिया. ताजे उपरांत आनी एक पॅरेग्राफ आसा, तातूंत एक 3 लायन आसा, तुमकां वाचून दाखयता. द रुलिंग BJP when it was in opposition had supported a people's agitation against SEZs in general and had even made the issue its main focus during the 2007 South Goa Lok Sabha bypoll. Then Chief Minister Digambar Kamath had scrapped SEZs after bowing to locals' demands despite reaction from the industry. ही लायन महत्वाची आसाच, पूण ताज्या भायर ह्या आर्टिकलांतली एक लायन आमी सगळ्यांनी वाचपाची गरज आसा, ती म्हळ्यार फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर had alleged that SEZ allotments were a major fraud and that those responsible should be taken to task. अजून 2008तले जे कथीत लँड स्कॅम आसा ऑफ SEZ, ताजे प्रोब कंप्लीट जावंक ना, ताजे फायंडिंग्स अजून येवंक ना आनी नवीन SEZ येवपाचे आसा अशें आयकपाक मेळटा, जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सांगिल्लें आसा. आनीक 200 kV आमकां म्हणजे जे 400 kV आसा तमनार प्रोजेक्टाचे, ताज्या वयर आनीक 200 kV गरज आसा गोंया खातीर, कारण आनीक 5 SEZ येवपाचे आसा. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन गोंयान येवपाचे आसा. हे कसले इकॉनॉमिक झोन येवपाचे आसा, खंय येवपाचे आसा, हे सुद्दां जर येवपाचे आसा जाल्यार हे सुद्दां स्पश्ट जावप भरपूर गरजेचें आसा. आनी हो जर फ्युचर प्लॅन आसा ऑलरेडी गव्हर्मेंटाचो, जाल्यार ताज्या खातीर आतां तयारी करप गरजेची आसा. तशे तरेचे जे आमकां जे स्किल्ड जे एम्प्लॉईज जाय ते सुद्दां तयार करप भरपूर गरजेचें आसा. बट हातूर आनी एक गजाल जी आसा ती म्हळ्यार लोकांचो जो एक एलिगेशन आशिल्लें की त्या टायमार लँड स्कॅम जाल्लो किंवा बाकीच्यो गोश्टी जाल्ल्यो, हे SEZ 2008तले उलयता कथीत लँड स्कॅमीचे. सो ताजेरूय प्रोब आजून पर्यंत कंप्लीट जावना, ताजेर सुद्दां म्हाका दिसता लक्ष घालप गरजेचें आसा. एक गोश्ट म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची आसा, ती म्हळ्यार की SEZाचेर गव्हर्मेंटान फुडें येवन सांगप गरजेचें आसा की तांचो प्लॅन जर आसा, ह्यान फुडें सुद्दां जर एक रोड मॅप आसा SEZाचो, जाल्यार तो खंय येतलो, कशा रितीन येतलो आनी तो कोणाक फायदेशीर ठरतलो, हे सगळें फुडें येवन सांगपाची गरज आसा. आनी हाजेर म्हाका दिसता सगळ्यांची नजर आसतली. देव बरें करूं.